आशिल्ल्या त्या जाग्यार पावपाक वेळ लागचो ना. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारान केलो भाजपांत प्रवेश. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिलो ताका येवकार. काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना. 1700 कोटी रुपयांची आयकर खात्याची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान केलां बंद. पुराय देशांत नरेंद्र मोदीजींचेच लाड. अब की बार 400 पार मुख्यमंत्र्याचो आत्मविश्वास. केन्नाच भाजपांत वयचो ना काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचें विधान. ईडी आनी सीबीआयकूय हांव भिना. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचें वक्तव्य. देव रवळनाथाक आनी आजोबाक नाल दवरून उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान केली प्रचाराक सुरवात. काँग्रेसीचे आमदार आनी हेर कार्यकर्ते आशिल्ले हजर. हरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेरकारूच कारणीभूत आसा. दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीचो आरोप. लोकसभा राष्ट्रीय पक्षांनीच लढवची जाल्यार काँग्रेसीन कित्याक लागीं केले स्थानीक पक्ष. आरजीचो मुखेली मनोज परबाचो विर्यातो फर्नांडीसाक प्रश्न. आनी आतां खबरो विस्तारान. काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना. आयकर खात्याची 1700 कोटी रुपयांची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन तांचें दुकान बंद केलां. पुराय देशांत नरेंद्र मोदी हांचे ल्हार आसा. हाका लागून आमी संख्येचो आंकडो 400 हुपलेच असो आत्मविश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायलो. बरोवन दवरा. तेंच्यांनी 1700 कोटीची तांकां इन्कम टॅक्साची नोटीस येयल्या. 1700 कोटी तांच्यांनी दुकान बंद केलें. आमी अब की बार 400 पार जे म्हणटा पळय न्ही ते उगीच म्हणना. पुराय देशात आज मोदीजीची लहर आसा. पुराय देशात डबल इंजीन सरकार जे आसा 100% येता. तेंच्यांनी आपले शटर बंद केला. 135 कोटी जे आसले पळय न्हू तो अकावंट सीज जालो. म्हणून तेंची परिस्थिती हांगा न्हू पुराय देशात कठीण जाल्ली आसा. तेका लागून हांगासर उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत मातशे हेवटेन तेवटेन प्रत्येक कडेन वचपाचो ते प्रयत्न करतले. म्हाका तितून वचपाचें ना. पण हांव निव्वळ विचारता की काँग्रेसीन गोंया खातीर कितें केलें हें तेंच्यांनी सांगचें. तांचेंय डबल इंजिनचें सरकार आसलें 2004 पासून 14 पर्यंत आनी आमचेंय सरकार आसा डबल इंजिनचें 2014 पासून 24 पर्यंत. आमी 35,000 कोटी रुपया गोंयांत मोडले. हांव डायरेक्ट पयशे मोडले तितकेच सांगता. जाल्यार म्हाका रमाकांत खलपान सांगचें की 2004 ते 14 पर्यंत कितले हजार कोटी रुपया मोडले ते. तेणी एखादो प्रोजेक्ट म्हाका सांगचो 2004 पासून 14 पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान हाडून केलो. नाजाल्यार हांव 20 ते 25 प्रोजेक्टांची वळेरी वाचता पयशा सहीत. तेणी जाहीर करचें पेपरा खातीर तेणी गोंया खातीर कितें केलें तें. हांव अशें जाय म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका प्रोजेक्टांची नांवां आनी प्रोजेक्टाचेर उलोवपा लागून म्हाका एक वर पावचें ना. हांव प्रोजेक्टाचेर उलयत रावत जाल्यार. त्या खातीर आयज पर्यंत काँग्रेसीन एकूच काम केलां. लोकां मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद केला. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक हें सांगलें आनी मतां मागल्या. आमी जातीभेद करून मतां मागना. आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागता. शिवोले आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांच्या घराच्या प्राकारांत मंगळारा सांजवेळा आयोजीत कोनसो बसकेन कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार, शिवोले मंडळाध्यक्ष मोहन दाबाळे, दत्तप्रसाद होलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नाईक हाणें 1200 प्रकल्प गोंयांत पुराय केले. आयुष हॉस्पिटल, वॉटर स्पोर्ट्स संस्था वेळगे आनी मडगांवां जिल्लो आयुष हॉस्पिटल पूर्णत्वाक येत आसा. दर एक प्राथमीक आनी समाजीक भलायकी केंद्रांत आयुष डॉक्टराची नेमणूक जाल्या. राज्यांत श्रीपाद नाईक हांच्या कार्यकाळांतूच वेलनेस सुरू जाला. हे जर दिसत नासले तरी आमदार ॲडव्होकेट कालूस फरेरा हाणें आयुष हॉस्पिटलाक भेट दिवची उपरांत बरें दिसतलें असो तोमणो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आमदार फरेराक मारलो. 1200 प्रोजेक्ट फाटल्या 25 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत भावून
प्रत्येक पंचायत आसतली, प्रत्येक हायस्कूल आसतले, प्रत्येक देऊळ आसतले, प्रत्येक गाव आसतलो. 1200 प्रोजेक्ट कंप्लीट केले. आयुष हॉस्पिटल जे हाडले पयलीं हे श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान, वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जे दोनापावल जाला पयलीं ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान, वेळग्यान म्हज्या डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते प्रोजेक्ट पुराय जावपाक येयला. मडगांवान जे डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल जाता ते पुराय जावपाक येयला. प्रत्येक PHC आनी CHC जो आयुष डॉक्टर आयज आतां अपॉयंट जाला आनी वेलनेस चॅक सुरवात जाला गोंयभर ते श्रीपाद भाऊच्या टेन्युअरान. हे जर दिसना न्हू रे काल्लुसा जाल्यार ताका सांग आयुष हॉस्पिटल एकदां वचोन यो म्हणून सांग, म्हणजे ताका बरें दिसपाक लागता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा हसोटीकर. सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारान आपल्या समर्थकांसयत भाजपान प्रवेश केलो. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन तांकां येवकार दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारताचें सपन पुराय करपा खातीरूच जायते जाण भाजपाच्या वाटेर आशिल्ल्याचे ह्या वेळार सदानंद शेट तानावडेन सांगले. आज हांव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात रमाकांत बोरकर आणि त्यांच्या बरोबर आयिल्ली त्यांचे संपूर्ण सपोर्टर, त्यांचे वेलविशर यांचे भारतीय जनता पार्टीन आज स्वागत करता, आमच्या परिवारान स्वागत करता. रमाकांत बोरकर हे तशे 6 वेळार सांकवाळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच असे विविध हातून त्यांच्यांनी ते निवडून आयल्यात लोकप्रतिनिधी म्हणून. त्या भागातल्या परिसरा भितर मागीर ते देवस्थान आसतलें, सामाजीक कार्य आसतलें, हाच्या भितर तांचो सदोदीत वांटो आशिल्लो. OBCचे ते गोंयच्या सेंट्रल कमिटीचे मेंबर आसात आनी सातेरी देवस्थान शिंदोळ सांकवाळ ह्या देवस्थानाचे ते अध्यक्ष. एक परिचीत अशी व्यक्ती दक्षिण गोंया भितर आनी खास करून सांकवाळ हांगासर कुठ्ठाळी मतदारसंघा भितर पूर्णपणे सामाजीक क्षेत्रांत सदोदीत आपण वावर करपी अशे रमाकांत बोरकर हांचो आज पक्ष प्रवेश जाता. म्हाका 100% पूर्ण खात्री आसा की तांच्या प्रवेशान भारतीय जनता पार्टीक आमच्या कुठ्ठाळी मतदारसंघा भितर डेफिनेटली फायदो जातलो. ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी हे संपूर्ण देशभर काम करतात आनी ज्या तरेन तांचें पूर्णपणे भारत हो विकसीत जावचो हें स्वप्न आसा आनी ताका लागून एक रमाकांत बोरकर हांकां आमी बऱ्याचदा सांगताले. म्हाका याद जाता 2017च्या निवडणुकी वेळारूय आमी म्हणटाले की तुमी येवं जाय पार्टीन म्हणून, पूण एकदां एखाद्या कामाचो योग आसचो पडटा आनी त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान तांकां तो योग दिसलें की पार्टीन प्रवेश करप आनी ताका लागून तांच्या बरोबर तांची सौभाग्यवती डॉक्टर सुनीता रमाकांत बोरकर ही स्वता प्रोफेसर म्हणून PS कॉलेजानूय काम करता. म्हणजे बरेच ताकी सुशिक्षीत मनीस सुद्दां आज हळूहळू भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागिल्ले आसा गोंयभर. आमी एक आयज हांगसरल्या एक प्रण घेवया की आमी मुखार हे BJP सांकवाळ कुठ्ठाळे मतदारसंघात मॅक्झिमम जे वोटींग जाता तें वोटींग हाडून पल्लवी धेंपो हांकां विजयी करतले. आमकां मुखार कुठ्ठाळीच न्हू, वास्को, मुरगांव संपूर्ण तालुका लागता आमकां. आमचे सगळे सोयरे तांकां पटोवन दिवचे पडटा आमकां. थोडे लोकां जे आमचे बरोबर ना तांकांय हाडपा आमी प्रयत्न करप आनी हो जो परिवार आहा मोदी परिवार, ते मोदी परिवारा वाडप हें आमचें काम. सो आयज तुमी हांगसर बरोबर येयल्या, तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच पार्टी काम करपा बरोबर रावया आनी मुखार सरया. काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाच्या कोतान तो केन्नाच भाजपांत वयचो ना खंय. तशेंच ED आनी CBIची तांकां भिरांतूय दिसना. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत रमाकांत खलप हांची मुलाखत घेतली. तेन्ना तांणी जायती मतां मांडली. आज पंतप्रधानाकडे सगळी शक्ती आसा, टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे हात जोडून त्याच्या समोर उभी आसा, म्हणून हे सोशल मीडिया वगैरे सगळ्याचा वापर ते करू शकतात. ते सगळे करतात खरे. पण डिअर पंतप्रधान, हांव म्हणून उठसूट पक्षाच्या इतर पक्षांतल्या लोकांक तोडून तुका हाडची कितें गरज? तुझ्या ताकदीचेर तूं फुडें येवंक शकता न्ही. सो तो भिला म्हणतो दुसरं तांकां फोटो तूं आतां भियला की ताका लोक भियेतात की त्यांच्या भोवती असो एक गोताळो आसा की ताका तो काम करूंक दिना. तुका फक्त पंतप्रधान ताणी एक आपलो मुखवटो म्हणून फुडें उबो केला, त्याच्या कडल्यान ते उलोवन घेतात कितें जाय तें. अशें कितें घडलं काय कितें? अशें खरोखर जर काँग्रेसचे येदे व्हडले लिडर भितात
रमाकांत खलप भिवपाना कित्या वयल्यान कित्याक भितलो म्हणजे कितें वचपाचें कितें ना, आसा रावपाचें पण आता केजरीवालाचे अगेन्स्ट तशें प्रूफ आसा की काय कळना पूण ताका भितर उडयलें न्ही. उडयलो सो इतले सगळे नेते आमी पळयतात व्हडले व्हडले लिडर फाल्यां तूं जिखून जर आयलो हय. आनी तुका जर भितर उडोवपाक ताणें धमकी दिली ईडी तुजे घरा ईडी ना, सीबीआय जर आतांय धाड घालची. आतांय जाल्यार घालची. जाल्यार तूं कसो तरेन रिएक्ट Well, जाता very कारण simple. तूं बीजेपीन वचचो ना कित्या वयल्यान. हांव बीजेपीन वचचो ना कारण अशा प्रकारे वचूंक ना जे फाटीं जे गोश्टी घडल्यात पळय हय. हांव गेलां बीजेपी बरोबर ना असो हय. त्या वेळचे सर्कमस्टन्सीस वेगळे कारणां वेगळी आसा जाल्यार तेचेर चर्चा म्हज्यान करपाक हांव अगदी ओपन आसा बरोबर न्ही हांव आतां किंवा फुडलें तांच्याय उलयतां. पैकी वयले फुडलें पण कारण आज लोक- जरी ना ताणें कितेंय जरी केलें न्ही म्हज्या तत्वान बदल जावचो ना ताणें कितें केलें जावचो तुजें बॅगेज फाटलें काय ना. ना ना कितें आसा म्हजे कडेन बॅगेज हय. म्हज्या बॅगेज आसा तो म्हाजो लायफ म्हाजी लायफ हिस्ट्री म्हजो कॅरेक्टर म्हजे बँक बॅलन्स पण हें तुमी वचून आय एम अ पेन्शनर कितें म्हाका काय आनी कोणाचे हय. कसली गरजूय केन्ना भासली ना कित्याक म्हाजे माय निड्स आर सिंपल ओके आनी खंय वचून म्हणजे स्कूल चलोवपाक जाय हांव तुमच्या सगळ्या मनशा कडेन येता कितें करा रे मदत मातशी बरें अनेक जाण अगदी स्व खुशीन थंय मदत करतात म्हणून त्यो संस्था उबी So जाल्यो न्ही तुका मोदी किंवा असे तरेचे जे कोणाचोच म्हाका वेगवेगळे पयलींच्यान आयुधां ईडी नो नथिंग आव्हान दिता हांव चलो हय आ जाओ पकडो मुझे घेऊन चला दोरात खंय दवरूंक जाय ते थंय हरवळच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेर कारूच गट कारणीभूत आसा असो आरोप दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन केला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवाच्या गर्भकुडीत आयिल्लो हो अवसर हो सावार आशिल्लो अशें समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकर हांणी म्हणत ताचे फुडें देवस्थानात कोणाकूच हस्तक्षेप करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी दिली. रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या पालखी उत्सवा वयल्यान आतां वादाक तोंड फुटला. महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळच्या रुद्रेश्वर देवाच्या गर्भकुडीन आयिल्लो अवसर हो सावार आशिल्लो. ह्यान फुडें देवस्थानात कोणाचोच हस्तक्षेप जावपाक दिवचे नात दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन स्पश्ट केला. तुमच्या समाजाचें तशें हें देवस्थान जें आसा हें देवस्थान आमच्या समाजाचें आनी आमच्या समाजाच्या देवस्थानान हस्तक्षेप करपाचो तुमकां कसलोच अधिकार ना आनी तो आमी केन्ना खपोनूय घेवचे ना. आज पर्यंत खूब जालें अति जालें. आतां उदीक जें आसा हें उदीक नाकाच्या वयर गेल्लेलें आसा. ह्या देवस्थानान पडपाचो कोणीनूच प्रयत्न करचो न्हू. ते म्हणटात की त्या दिसा तुमचे मंत्री नेते थंय कित्याक गेल्ले काय म्हणून. अरे समाजाचें देवस्थान भंडारी समाजाचें देवस्थान मागीर भंडारी समाजाचे नेते थंय येवचे ना तर तुमचे नेते येतले तुमच्या समाजाचे नेते येतले. तुमच्या जेन्ना समाजाचें जेन्ना देवस्थान आसता आनी कसलोय जेन्ना उत्सव आसता पळय न्हू त्या वेळाचेर तुमचे समाजाचे नेते थंय येना तुमी तेन्ना तांकां प्रश्न करतात तुमी हांगा कित्याक येयल्यात काय म्हणून. हो कसलो प्रश्न हो मूर्खपणाचो प्रश्न. हो असले प्रश्न जेंचे तकलेन बोडकें ना पळय न्हू मेंदू ना पळय न्हू तेच लोक असले प्रश्न करूं शकतात. त्या दिसा पालखे दिसा बायलां हेची मोठ्या संख्येन आसली आनी जी बुरशी गाडी सोंपताली. आमच्या बायलांक बुरश्यो गाडी सोंपताली. थंय हेचे कांय युवक आसले जे पिवन येयले दारू पिवन येयले. देवदर्शनाक दारू पिवन कशें येतात तुमी. तुमी जेन्ना शिवरात्र आसली व्हडली शिवरात्र जेन्ना आसली पळय न्हू त्या दिसा तुमी हेंच काम केल्लें. भार काडटात ते कसलो भार. गर्भकुडीन खंयच्या देवळान भार येता कोणाचेर हो भार न्हू हो सांवार. हेचेर तो त्या दिसा येयलो हो सांवार हो भार न्हू. आनी भार जो काडटा पळय न्हू तो व्रतस्थ रावता त्या दिसा सोवळें न्हेसता आनी सोवळें न्हेसल्या उपरांत देव जेन्ना मंदिरांतसून जेन्ना मंडपान हाडलो वयता त्या वेळाचेर तेज्या माथ्यार तो दिल्या नंतर तेजेर भार येता बेश्टो भार येना. म्हणून हेंच्यांनी जो भार काडला ते दिसा पळय गर्भकुडी वचून हेंचे लिंगा कडेन वचून जेंच्यांनी तो भार काडला हो भार न्हू हो सांवार. आयज आनी काल न्हय जाल्यार 18व्या शेंकड्या सावन रुद्रेश्वर देवस्थान भंडारी समाजाचें आसा अशें समितीचे सचिव राजेश कलंगुटकार हांणी म्हणलां. ह्या कारस्थाना फाटल्यान आमच्या समाजाचे फुडारी लेगीत आसले तरी भंडारी समाज ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. इतकी वर्सां थंयसर भंडारी समाज आपले पालखी उत्सव साजरो करता शिवरात्र साजरी करता किंवा बरेचशे कार्यक्रम थंय साजरे करता. इतक्या वर्सां कित्याक जाले ना. कोण हेंच्या तकलेन घालता की हें तुमचें देवस्थान हें तुमी चलोवपाक जाय हें कोण तकलेन घालता ह्या लोकांच्या आनी ताका कोण पुरस्कृत करता हो प्रश्न भंडारी जाती बांधवांचो आसा. आमचे कडेन कॉन्स्टिट्यूशन आसा बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आनी फक्त हे फाटल्या 50 वर्सां किंवा 100 वर्सां पासून 1800 साला पासून हे देवस्थान हे भंडारी समाजा कडेन आसा.
भंडारी समाज हांगासर कार्यक्रम करून गेला आनी हें बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज बरयल्लें आसा. तरी आसतना आमी सरळ सांगलें की तुमचे कडेन जर कितें आसा जाल्यार घेवन येयात, दाखयात तुमचो हक्क खंय आसा तो, रायट्स तुमचे दाखोवन दियात आमकां, मागीर तेजेर चर्चा करुया. तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. प्रत्येक जाण हे येवन सांगता की ते आमचें देवस्थान न्हू. अरे आमचे कडेन बरयल्लें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, बायलॉज आसा, रजिस्टर्ड आसा, तेजेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. कोण तरी खंयचो तरी नेतो सांगता ते एका समाजाचे कशें आसूं येता. अशी गोंयांत कितकीशींच देवस्थानां आसा ती एका समाजाची आसात. कितकीशीं जगांचे अशी वचून पळय एका समाजाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लढवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला. गोंयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळिल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोज परबान केलो. तशेंच मनोजान रमाकांत खलबाकूय उजरावन काडले. ह्या कॅप्टनाच्या तोंडान काँग्रेस शब्द दिना. ते कित्याक ते सांगता तुमी? कॅप्टन विर्याटोचे पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स उगडून पळया, ओपन करून पळया मुद्दाम युट्यूबाचेर. काँग्रेसीक एक शब्द तेणी म्हणूंक ना अजून पर्यंत. कित्याक म्हणूंक ना? रिजन सिंपल, कित्याक एका काँग्रेसीन वचपाचें आसलें. आतां ती स्टोरी सांगता तुमकां. 2017 2018 जेन्ना आमी ह्या मैदानाचेर गेले, सगळे जाले, मागीर प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू जाले. तुम्ही जर पळयत गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स जर मारशीत जाल्यार कॅप्टना वांगडा हांव आसलो, विजय जाल्लो, सदांच आमी आसताले. 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागली की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली तेणी. आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस हो बरो फायटर, हें तें सगळें. तेणी आमची मिटींग घेतली टीव्ही पुन्हा हॉलांत पणजे आझाद मैदाना कडेन मिटींग जाली. आमचे आर्जीचे भुरगे आसले, बाकीचे गोंयचो आवाजाचे मेंबर्स आसले, तेन्ना मिटींग जाली. तेन्ना आमकां तेणी सांगलें की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें आनी आपली तिकेट आपूण इलेक्शनाक रावपाक सोदता. तेजो एकूच शब्द आसलो, सदांच एकूच सेंटेन्स आसलो की आमी हांगा एक्टिविस्ट म्हणून येवंक ना, आमकां सिस्टमान घुसपाक जाय आनी आपूण हांगा गोंयकारांचे माथ्यार घेवपाक येवंक ना. हें स्टेटमेंट तेजें क्लियर कट त्या दिसा मिटिंगेक जालें. तुमचे तिकेटी फायनल जाता हाय कमांडाचेर, तुमचे म्हादेचो स्टँड जाता हाय कमांडाचेर, आनी तूं सांगता आपूण झगडटलो म्हणून. कोणाक पिशान काडटा तुवें? म्हणजे गोंयकार तुमकां मूर्ख दिसला? एवरी टायम तुमी आमकां पिशान काडटात तुमच्या स्टेटमेंटांनी. ह्या म्हादेक लागून तुवें आजून पर्यंत कितें केलें तें सांग, आमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. एज अ काँग्रेस लिडर तुवें कितें केलें? राहुल गांधीक लेटर बरयलें, सोनिया गांधीक बरयलें, आमी रमाकांत खलपाक इतलेंच सांगता. तुवें लास्टाक आमच्या कडेन विनंती केला, ते लास्टाक येता कित्याक दोगांयनी तुमी विनंती केली आसा. आमी तुका एक आतां विनंती आमी करता की तूं जाणटो जालोय, हे गोंय भोंवपाचें न्हू. तुवें जेन्ना तुका विचारलें इंटरव्यू की तुमचे आतां 30 दीस उरला, तुमी भोंवतले काय म्हणून, तुवें सांगलें मातसो जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी घरान भोंवपाचें म्हणून. आज पर्यंत खंयचो लोकसभा कॅन्डिडेट घरान भोंवला तो दाखोवचो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट धपको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर आसून बंद खणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलान केल्ली. पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थारायत कोर्टान केजरीवालांची याचिका भायर मारली. दिवचलच्या कारापूर वाठारात गव्यांची धुमशेणां चालूच आसा. पिकाच्या वेळारूच गव्यांनी पोरसू लागवड उद्ध्वस्त केल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसा. दुसरे वटेन गव्यांचो उपद्रव बंद जावचो म्हणून शेतकऱ्यांची आतां पोरसा भोंवतणी स्वखर्चांतल्यान लायटीची वेवस्था केल्या. मात गव्यांची धुमशेणां आजून बंद जायना अश्यो कागाळी शेतकाऱ्यांनी केल्या. दिवचले कारापूर वाठारांत गव्यांची धुमशेणां वाडल्यात. ह्या गव्या कडल्यान मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी करप सुरूच आसा. गव्यांक धांवडावपाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान दादल्या सयत बायलां चक्क मळ्यांनी जागरणां करतात.
मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांनी लागवड केला तेन्नाच्यान म्हळ्यार फाटल्या 1.5-2 म्हयन्याच्यान गव्यांचो उपद्रव सुरूच आसा. रातच्या वेळार पोरसां मोडून हे गवे मळ्यांनी घुसून हातातोंडार आयिल्ल्या पिकावळीची नाशाडी करतात. हे विशीं रान खात्याक कळयल्ले, मात ते कांयच काना मनार घेनात अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या. गव्यांक धांवडोवपाक लागून मळ्या कडेन उजो पेटोवन रातभर जागरणां करूनय कांयच फायदो जायना. देखून आतां शेतकारांनी पयशे जमा करून लायटी घातल्यात. रातचे 1:30-2 येता ते आणि कितें करता आनी सगळे मस्त उडयता खावन. आता सध्या तुमचे सामके पीक तोंड हातीर येयल्ले असताना सगळे पिकाची नासधूस केल्या. वाटलान उडयल्या. म्हणजे तुम्ही आता म्हाका एक सांगा रातचे येवप चालू आहा हांगा हय हय येता रातची येता. आणि आता लायटी घातल्यात ज्यो न्हू हय, हय. ते तुम्ही सगळ्यांनी पयशे काडून 500 रुपया काडले. सगळ्या मिरसांग कोडी लायले तितल्यानी. इतक्यानी हय. म्हणजे त्याच्या उपरांत लायटी आता आणि खंयसून घेतल्यात कनेक्शन? थंयच्या सिटाला थंयच्या. म्हणजे आता सध्या आदले सारखे येतात गवे? हो पयर सुद्दां येयल्ले. मग आता तुम्ही गव्यांक बंदोबस्त करपाक लागून रातचे हांगा येवन जागरणां करतात. रातचे आमी सगळी दादले बायलां हांगा येवन न्हिदता. पण गव्यांचे येवप चालू जा. चालू आसा. आतां लायटी घातल्या आमी 20-25 खर्च करून लायटी घातल्या. आता हे लायटी कश्यो घातल्यात तुम्ही? आमी सगळ्यां कडले 500 रुपया घेवन आमी लायटी घातल्या ह्यो. आता लायटी घातल्या उपरांत गवे येतात? हय येतात तरी सुद्दां येतात ते. म्हणजे आता सरकार तुमचे मागणेकडे लक्ष दिना. आमी आतां फॉरेस्टाक सांगले किंवा आमचे कोण आसा तांकां सांगले तरी तेंच्यान आमचे कांय हें करूं ना. 2-2.5 म्हयने जाले डेली गोंया रेड्या येता. दादले येतात बायलां येता रातची राखपाक म्हणल्यार डेली नायटीक रावता हांगासर. गोंया रेडो येता म्हणून तांकां पळोवपाक येता ती. येयलो आतां ती कंटिन्यू लायटी बीन घातल्यो बीन आनी तेन्ना तो आजून काय येवंक ना. आनी काल जेन्ना कोणूच येवंक नासले पळय तेन्ना मागीर तो परतून येयलो. आवाज येना म्हणजे ताका आवाज नासलो न्हू तो येयलो तो. कितके गोंया रेडे आसा अशें सांग? एक गोंया रेड एकूच पूण आमकां दिसलो पूण आसा 4-5 ते पूण एक येता एक तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रेगिरीच्या देव रवळनाथ आणि आजोबाक नांव दवरून उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप उत्तर गोंयांत आपल्या प्रचाराक ताणें सुरवात केल्या. प्रचारा वेळार ताणें तांच्या वांगडा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरा आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. बुधवारा उत्तर गोंयच्या 4 मतदारसंघात प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचे प्रश्न असतात. घरा बांधपाक लागणारो चिरो त्या संदर्भातले प्रश्न असतात. आमची म्हादय न्हंयचो प्रश्न असा. तिळारीचो जे बंद जाल्ली त्यावेळची योजना ती हांवें पूर्णत्वाक त्या काळात घेऊन गेल्लो पण नंतर ती कित्याक बंद केली नंतरच्या सरकारांनी हांव नको ते सगळे रिवायव करून परत एकदा पाण्याचो प्रश्न, नोकरीचो प्रश्न. नोकरी हो अत्यंत महत्वाचो मुद्दो असा. हांवें त्या वेळार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ITच्या मार्फत हांगा मांद्र्यात सायबर सिटीची योजना केली. ह्या मांद्रे आणि हर्मलच्या त्या किनारपट्टीचे त्या ठिकाणी IT रिसॉर्ट्सची योजना केली आणि हजारो लोकांका भितरल्यान नोकरी व्यवसाय मेळटलो अशा स्वरूपाचे चित्र निर्माण जाल्ले. खूप मोठे पंडित त्या काळातल्या लोकांनी म्हाका त्यांनी मदत केली. इन्फोसिसचो नारायण मूर्ती, विजय भटकर, देवांग मेहता आणि रघुवीर माशेलकर, रघुनाथ माशेलकर यांचे सारखे दिग्गज जगान ज्यांचे नाव असा अशा लोकांनी त्या योजना तयार केल्यो. परंतु तत्कालीन जी सरकारां असली त्या सरकारांक ते माझे नाव मोठे जाता कदाचित किंवा त्यांच्या मनात माझ्याबद्दल कितें एक आकस असा यासाठी ही सगळी योजना वाट लावून दवरली. काल ऑफिशियली गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आमचे नॉर्थ गोवाची कॅम्पेन आम्ही हुतात्मा स्मारक थंयच्यान चालू केली. आज आयच्या दिसाक 4 मतदारसंघान आमचे वर्करांच्यो मिटिंग्यो आसात. पयली मांद्र्या, ताजे उपरांत आमी पेडण्या वतले. पेडणेच्यान सेकेंड हाफाक थिवी आनी सांजची म्हापशां असो आयज पुराय दिसाचो आमचो कार्यक्रम आसा. म्हाका चड उलोवपाचें ना कित्याक आमचे बाकीचे सगळे लिडर्स उलयल्यात. पूण एकूच ह्या गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां की काल जेन्ना आमी
बशींतल्यान जेन्ना प्रवास केलो, जेन्ना पत्रादेवीक गेले आनी पत्रादेवीच्यान जेन्ना मडगांव गेले, हे खंय तरी बीजेपीक खटकला आनी बीजेपी खंय तरी रेटल जाल्या म्हणून तांकां स्पेशल आमचेर पोस्ट घालचो पडलो, आमचेर बरोवचें पडलें. पूण म्हाका दिसता तो पोस्ट घालून बीजेपीन ह्या पुराय गोंयची जनता, जी बाबडी गरीब जनता जे बशीन ट्रॅव्हल करतात, जे कदंबा ट्रान्सपोर्टांतल्यान जे ट्रॅव्हल करतात, तांचो इन्सल्ट केला. लोकसभा वेंचणुकेंतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केले उपरांत गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार मंगळारा काँग्रेसीन दोनूय उमेदवारांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. आमी सगळे भाजपाक हारोवपाक एकठांय आयल्यात. 15 दिसां पयलीं आरजीक सुद्दां इंडिया आघाडीत वांटेकार जावपाचो प्रस्ताव धाडिल्लो, मात ताणें तो मान्य करूंक ना. देखून दुसऱ्यांचेर आरोप करच्या पयलीं ताणें तांचो प्रचार करचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. तांचे आयच्यान आमी ऑफिशियल प्रचार सकाळी चालू केला. नॉर्थ गोव्याचो आमी पत्रादेवीच्यान आमची कॅम्पेन स्टार्ट केली. साऊथ गोवाचे आमी लोहिया मैदाना वयल्यान चालू केली. आनी आज जो दोनूय जे आमचे कॅम्पेनाक जो प्रतिसाद मेळ्ळा, जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर जे आसात इंडिया अलायन्साचे, तशेंच आमचे रिजनल पार्टनर गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, एनसीपी, शरद पवार फॅक्शन आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आणि आमचे सगळे आमदार, तांचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स आणि तांचे कार्यकर्ते, हे सगळे जे आज मोठ्या संख्येन जे आज कॅम्पेनिंगाक आयिल्ले, म्हाका दिसता आज खंय तरी गुढी पाडव्याच्या शुभ दिसाक एक बरी सुरवात जाल्ली आसा. आनी येता ते एक म्हयनो कॅम्पेनाचेर स्ट्रॅटेजी, फुडले आमचे कॅम्पेनिंगाचो प्रोग्राम हाजेर इन डिटेल आमचे डिस्कशन जालें. ताजेर कशें कॉर्डिनेशन करप, कित्याक थोड्या मतदारसंघात तांचे आमदार आसा, सो क्लोजली हाव वी ऑल शूड वर्क टुगेदर, ताजेर आज आमची स्ट्रॅटेजीची मिटींग जाली. म्हाका दिसता आज काळाची गरज आहा की ह्या बीजेपीक आमी आज सगळे एकठांय कित्याक आयल्यात, कित्याक जे 67% लोक गोंयचे जे आज बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसात, तांचो सगळ्यांचो आवाज आज एक जाला. सो काळाची गरज आहा की आज बीजेपीक डिफीट करपाक जाय. हांवें सकाळी सांगता तशें 15 दीस पयलीं आमकां तांकां एप्रोच जाल्ले. आमी सांगिल्लें की ह्या फावट तुमी आमी कशे सगळे एकठांय आयल्यात बीजेपीक हरोवपाक, तुमी आमचे बरोबर येयात, लेट्स बी वन ऑन वन फायट. पूण तांणी आपली जिद्द सोडली ना. आनी म्हाका दिसता तांचे ते क्रिटिक्स करप, एकामेकाचेर आरोप करप, म्हाका दिसता ते बंद करपाक जाय. आनी तुमी तुमचे कितें आहा तें उलया मरे. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नाही, गोमंतकान पयलींच्या काळान म्हणजे सादारण 90च्या काळांत जो एक ठसो आपल्याला गोंयांक उमटयलो, कितलेशे इश्यूज तांणी त्या वेळार हातार घेतले. त्या खातीर गोमंतकाची एक जे नावलौकीक जें जालें गोंयांक, म्हणजे इंग्लिशांक नवीन टायम्स आनी मराठीक गोमंतक एक प्रतिश्ठीत हें जाली. सो त्या मानान त्याच्या नंतरच्या काळांत कांय हें जाल्यो की थोडोसो गोमंतक फाटल्यान पडत गेलो. ताका वेगवेगळीं कारणां आशिल्लीं, थोडीं न्ही, खुबशीं कारणां आशिल्लीं. म्हणजे गोमंतक लोकल बातम्यां कडेन मागीर थोडीशी दुर्लक्ष जावपाक लागलें. ताजो थोडोसो फटको गोमंतकाक बसलो. अजुनूय गोमंतकान जर पयलींचे भशेन जर प्रयत्न करत गांवांनी गांवांचे रिपोर्टर बातमी येवपाची,